हांवें मायनींग सिरीज केल्लो मनीस ही जी आहा ती किले जर इतली फोडून जर सकयल पावले जाल्यार म्हाका तूं सांग हें आतां उदीक गावता कशें गावता ते ह्या इंजिनियरांक खबर आसूंक जाय आर्किटेक्ट खबर आसूंक जाय जाल्यार म्हाका सांग तूं हाडली फोडली केलें हें जायना तेचेर कितें तरी मेजरमेंट आसता तेका सारकी तेजे सर्वे करप आसता बाबा हे कितें काय आतां इतलें तुका हांव सांगूंक शकता हे तेंच्यांनी कितले जर पिरामंडल घातलो जाल्यार सुद्दां ते वयरसून कोसून रस्त्यार पडटले आनी ते आमुले घाटात ते जर तशे घडटा तशें आमच्या हे पेडण्यान घडटले फुडें ते कोसळटले कित्याक ही माती फातर न्हू हेका खडपां ना ही किले म्हणजे इतके हातीन दिल्या चिराडटा तशी आतां पावस काय फस पडोंक ना आनी फुडें पावस जर पडत जाल्यार म्हाका दिसता कामदारूय चिंतून मरतले MVR कंपनी जी आसा तेका PWDन काम दिलेलें आसा ते हांवें विचारलें हांगा कोण सुपरवायझर आसा ना इंजिनियर आसा ना कॉन्ट्रॅक्टर आसा ना कॉन्ट्रॅक्टर खंय एका म्हयन्यासून एकदां येता पूण तांकां विचारलें हांवें हे जे तुमी आयज रिटेनिंग वॉल जी केल्लेली आसा आनी वयरसून येदे व्हडले जे वयरसून जे कबाड जे आहा वयरसून ही रिटेनिंग वॉल तुमचो तो कंपेर करतले आनी तेजेर लोड घेतलो काय विचारलें सहजासहजी दिसता की तो सांगता की कोणाक आपूण 4 मिटर खणला म्हणून 4 मिटर म्हणजे सकयल्यान फावंडेशन असून जेन्ना आमी फुटिंगाक घालता रिटेनिंग वॉलाचे 4 मिटर जर खणला कमीत कमी एक दोन मिटर तरी 2.5 मिटर सकयल आसपाक जाय 2.5 मिटर मागीर तेज्या उपरांत 2 मिटर एक स्टेप बाय स्टेप कोंटूर टायप येवपाक जाय पूण हांगा तेंच्यांनी वयर कोंटूर जे मारलेले आसा कोंटूर कटींग केल्लेले आसा ते आतां हांगा पळोवंक गेल्यार रँडम मशिनरी करपाकूय जावचें ना व्हडलें आसा आनी हे 100% सकयल पडटले हे गॅरेंटेड कित्याक आयज 5 to 10% पावस जालोलो आसा आनी हेजे फुडें पावस खूब येवपाचो आसा तेन्ना आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे इतले आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅशनल हायवेचे तर्फे नॅशनल हायवे 66चे रोडाचेर जे इतले अफाट हांगा खरोखरच इतले डेंजर जाल्लेले आसा की हांव हांगाले देवता ग्राम देवता कडेन मागता हांगाले आमचे भाव भयणी हांगासून जे वयतले तेंच्यांनी देवान तरी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय देवाचेर आमचो विश्वास आसा ना पूण ह्या सरकारान जे काम केलेले आहा RCC डिझायन जे आसा लोखणाचे रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट जे हांगा घातलेले आसा आनी ते बार जे यूज केलेले आहा न्हू बार मरे तेजे मरे सायजीन व्हडले आसपाक जाय आसले ती सायज हांगा ना आनी जी जाळी मारलेली आसा ती जाळी एका मिटराक 5 बार जाय आसले न्हू म्हाका दिसता एका मिटराक 5 बार ना ते स्पेसिंग जे आसता लोखणाचे स्पेसिंग जे आसता अंतर दवरचें पडटा ते स्पेसिंग हेंच्यांनी खूब जास्त दवरलेलें आसा कमी प्रमाणात दवरपाक जाय कित्याक लागून वयरसून येदे व्हडले घबाट पडटले आनी गोंयच्या जनतेचे पयसो मरे चुराडार येतलो MVR कंपनीचेर खरोखरच अख्ख्या गोंयान तेंच्यांनी काम पिड्ड्यार केल्लेलें आसा पयला आनी खरोखर डेंजर आसा हो रस्तो सुरू करच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात आनी गोंयच्या जनतेक तुमी त्रासान घालूं नाका म्हूण मागता